दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumiyan Jezu, hognap tuka sumiyan Jezu. Jezu Kristaच्या नावात मोगाची भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक दिसपट्टे सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज जानेवारीची तारीख 2 तुमकां परत सर्वांक नव्या वर्साचे शुभाशय पाठयता आनी आज पवित्र सभाय परब आचरण करता. सुमिया जेजूचे आपरगटणेची दावाजीक परब हाका इंग्लिशान एफिफानी म्हणटात. ते एक राय जेजूको भेटोवंक येवची परब. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका गांवगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी नियाळसो हो नियाळ तूं आशिर्वादीत कर. त्या रायांनी सुमिया जेजूको त्या गोरवांच्या गोट्यान केल्ली भेट ती नियाळचे वखदां आमकांय तुज्या त्या आशिर्वादान भर. आमकांय सगळींची जाणवाय दी. आमचे उणेपण तूं बोगशी. कुडीची मतीची भलायकी तूं आमकां ह्या नियाळाद्वारे फावो कर आनी आमी क्रिस्ताक साक्षांव जिवचे भाग ह्या नियाळाद्वारे आमकां लाभोव दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आज पयलें वाचप इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. इजाइया प्रवादी आवास्वर 60 वोळ 1 तावन 6. इजाइया चॅप्टर 60 वर्सेस 1 to 6. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वीर अंकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राई तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोवती दिश्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवाक हांडीर बसोवन हाडतात. हे पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण खरी भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळी येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. अशें कीर्तन 70 आनी 2 72 श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवन फैसलाचे देणे तुज्या रायाक पाठाय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितीन चलोवन व्हरूं. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्रीम आसासर शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयेतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवट चलोव. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या कारावेळ्याचे राजा सूंक हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवांचे राई काणिको घेवन येतले. वै सर्व राजा ताच्या मुखार सरपडतले. सर जनांगा ताची सेवा करतली. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्काथ्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. सांपावलून एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप. आवास्वर 3 वोळ 2 तावन 3 5 तावन 6. Ephesians chapter 3 verses 2 to 3 and 5 to 6. भावां भयणीनो, तुमच्या हितापासून देवान येदी वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकून आसूयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार
खंयचेच संतती कडीत करूंक नातुल्लो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरेफात भगेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगाडला. होच तो गूट सुवार्ते मरेफात जुदेवांसोवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहा वारीसदारां, तीन तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. सर्वेस्पराक जय जय. उदेल्लें तें ताचे देखेत आमी देखलें आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता मातेवा प्रमाणे अवस्वर 2:1-12. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 1-12. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. थोडे हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंत दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवंसर आयज जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचे नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूं म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तोड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. ताणें सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शारांत, कित्याक प्रवाद्यांत अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपसतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे पर्जेक चलयतलो गवळी. तोड हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडुल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची 17 सोदनां करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदुआ उदेतना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळोको आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करना ताणें ताका अर्पिल्लो काणिको, भांगार, धुंपू आनी रक्ता बोळो. पूण हेरोदी सरशी तांणी फाटीं वचूं नये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरना आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची आपरगटणेची आज परब आमी आचरण करता आनी आमी नियाळ सोडावो. तो नियाळ आज म्हजो ह्या वांजलाचेर वनवन आसतलो. आमी पळयता ह्या वांजलान कितें आमी आयकलें, कसो जेजू प्रवाद्याच्या प्रवादपणा प्रमाणे जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमांत जल्मोक आसलो. मोगशें आमकां कळीत आसा, क्रिसमस आमी आचरण केलें. आदवेंताच्या काळार ताचे येण्याचे सबार सेरमांव हर एका आयतारा आमी आयकले आमच्या भुरगोजनी ह्या असल्या चॅनलांनी. ताच्या पयल्या येण्याक तयाराय, दुसऱ्या येण्याक तयाराय हें सकड आमी पळयलें. सुरूच्या 16 दीस ताच्या दुसऱ्या येण्याची तयारेची वाचपां आनी निमाणे ताची इमिडिएट क्रिसमसाची ती वाचपां, तयारेची वाचपां आमी आयकली, नियाळ्ळी. क्रिसमसाच्या दिसा आमी आयकलें ते जावं पुरो सेरमांव आमच्या मतींत आनी ते आसात, कित्याक क्रिस्ताच्या जल्मा विशयांत विविध शिकवण आमकां आयकूंक मेळ्ळी. ताचे उपरांत आमी पळयता जुआंव इव्हँजलिस्टाचें ह्या वांजेलिस्टाचें फेस्त आसलें, बाळकाचो फेस्त आसलें आनी अशें ह्या आठवड्याच्या काळार क्रिस्ताचे दिसा आठवड्याचो काळ म्हणटा त्या काळार आमी सडावतो ही देवाच्या उतराची वाचपां आनी सकट ती लक्ती जाल्ली जेजूक मोरयेक झुजेक ती वाचपां आमी आयकली.
आज जावं पुरो आमकां ह्या वर्सा ही 2 तारीख पडल्या नाजाल्यार 16 जानेवारीची 6 तारीखेक हे फेस्त येता ते आमच्या वर्सा प्रमाणे ते 61व्या ह्या पयल्या आयतारा पडटा. आमकां गरजेचें कितें आमी समजूचें म्हळ्यार पयल्या तारीखेर आमी देव मातेची परब आचरण केली आनी थंय तुमी पळोवचें जाल्यार आशिर्वादाची वासपां तुमी आयकली आनी निमाणें कशें जेजू म्हणलें नांव दवरता ताजें घडीत तें आमी थंय वाचलें. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार पळया जेजू क्रिस्त जल्मोवचे ते सकाळां कडेन आसलें पूण क्रिस्त जल्मोवचें पवित्र सोल्ल्यान बरोवनय आसलें पूण कितें जालें तांची मनां दाड्डी जालीं काळजां धरून जालीं. आज आमकां आयकलीत आसा क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्मलो क्रिस्त ह्या संवसारांत जियेलो क्रिस्त आमच्या खातीर क्रुसार मेलो क्रिस्त तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जाला आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला तो परत येतलो आमकां आयकलीत आसा. धर्मशास्त्रांत बरोवन आसलें तें वाचतालें पूण तांकां समजनातलें आनी आज आमकां आयकलीत आसा आज आमी समजणी आसोन जियेता की समजणी नासतना जियेता की त्या विशयान आमी नियाळ करूंक जाय नियाळ करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया जेजू जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा शारांत जल्मलो. जल्मतना जावं पुरो धर्मशास्त्र बोत आसले धर्मशास्त्री ह्या साक फारिशेव सादुसेव मोइशेचे पाटलावदारी हांकां कोणायकी हें उगडापें जावंक ना. कारण कित्याक म्हळ्यार तांची मनां दाड्डी जाल्लीं. जावं पुरो एका नमणे ते मतांतलेपणान बरोवलें मतांतलेपण एक इग्नोरन्स म्हणटा अनकार म्हणटात. ज्या मतींत अनकार आसा ते उजवाड मेळना ज्या कुडींत अनकार आसा थंय कशें क्रिस्तेव साद आसा आमी ताका स्विकार करना शिवाय. तुमी पळया जेजू बेतलेहमाच्या गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो त्या खातीर आमी गायता बेतलेहमा शारांत गोरवांच्या त्या गोठ्यांत जेजू जल्मलो बाळ जल्मलो कवणेर दिदोन आसा. आनी पयलें क्रिसमस आचरण करचें भाग कोणा मेळ्ळें पळय. आज आमी हजारांनी कितें करता हे गोठे करता या क्रिब करता पूण पयलें क्रिसमस आचरण करूंक मेळिल्लें खंयच्याय धर्मशास्त्रीकी न्ही फारिशेवांकी न्ही तेदे व्हडले यासाक महायासाक ते सकड आसले तांकांय न्ही देवळाच्या मुखेल्यांक सिनोगेगेच्या मुखेल्यांकी न्ही प्रवादी जावन आसल्यांकी न्ही पयलें क्रिसमस आचरण करचें भाग मेळिल्लें त्या गोवळ्यांक. गोवळी कोण कॉलेजींत डिग्री काण गेले न्ही शिकप शिकून ओडपण उलयतले न्ही तांचें आंग वास येतलें त्या गोवळ्यांच्या हिंडांत त्या हिंडांत शेळयेच्या हिंडांत आसतना जावं पुरो राती मैदानार एक आसरो तांकां नातुल्लो. पळया व्हडले व्हडले मनीस व्हडल्या व्हडल्या शारांनी व्हडल्या व्हडल्या घरांनी जियेतात दिरवे भांगर एसी तातूंत एसीत जियेनातले. जावं पुरो कोल्ड आसतना हीट करूंक हिटर तांचे कडेन नातले तांचे कडेन हिटर आसलें कितें म्हळ्यार ती लांकडां घालून उजो घालून ते उजो घालून त्या मैदानार बसुले आनी आमकां कळीत आसा एका नेट्टा बरी बांदून त्या शेळयांक सकट ताच्या भितर तांणी घाल्लें आनी जावं पुरो ते एक 3-4 पंगड कर कित्याक सकडांक दग तापोवंक एकच पावना की तितले यूं आसले हिवाळो काळ तो आनी हे थंय तांकां दुसरें कितें तांचे ते एक आलेमारी म्हणल्यार बरी रेफ्युजीस आज हांगा असतात फाल्यां आनेक कडेन येतात फाल्यां पुरो आनेक कडेन कित्याक तांचें काम कितें जावं पुरो शेळयो तांच्यो न्ही सेकंडरी ते कोणाचे आसो पुरो. आज पळोवचे व्यक्ती ते गोवळी थंय बसून आसतना देवाचो दूत गोवळ्यांक संदेश दिता. पळय देवाच्या दुतान कोणायकी दुसऱ्यांक संदेश दिवंक ना रायांकी संदेश दिवंक ना ज्योतिशी सोदून येतात पूण गोवळ्यांक देवस सोदून येता. अर्थ कितें जावं पुरो त्या ज्योतिशी बरी जावं पुरो ते राया बरी या हांगा गोवळ्या बरी. गोवळी म्हळ्यार अर्थ तांकां कोणी चड कॅर करनात
आज आम्ही थोडे फावटी आमच्या घरा काम करच्यांगी तांकां चड केअर करना आमी. आमच्या कडेन दौलत आसा इल्ले पयशे आसा आमी कित्याक वाटेरेच्यांक चडावत केअर करना. ते दुबळे थोड्यांक हाकार तकले चडला तल्यांक जेजूचें दर्शन जायना. कलतेपण नातले शिवाय जेजूचें दर्शन जायना. गोवळी हांगा अनेक पळोवचें जाल्यार शोशणाक म्हणजे ह्या कश्ट संकश्टाक वळोवंक जाल्लो ग्रूप पंगड तस जाल्ल्यांक देव कितें करता. गॉड इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द पुअर. गॉड इज द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स. व्हडल्यो व्हडल्यो देवाक कितेंच गरज ना. त्या खातीर कितलें सरळ कितलें आमचें कलतेपणाचें जिवीत आमी जियेता तितलें देवाक मेस वता. आनी गोवळी थंय तावन ते गर्दनाच्या ह्या गोरवांच्या गोट्या लागीं येतात. ताका आपोवन हाडलें देवदूतान. ते पातयेले, ते आयले, तांणी पळयले, पळोवन ते संतोशान भरले. पयलें क्रिसमस, पयलें गोरवांच्या गोट्या कडेन जाल्लें ओरिजिनल क्रिसमस पळोवचें भाग मेळ्ळें ह्या गोवळ्यांक. मोरी झुजेक आपणाच्या दोळ्यान पळोवचें भाग मेळ्ळें ह्या गोवळ्यांक. धर्मशास्त्र तांकां कळीत नासलो, मोइशेचे नियम तांकां कळीत नासलें, सिनोगॉगाक ते वेथेगिना कोणाक कळीत आसा. त्या खातीर जेजू केदाराय सांगता ह्या ल्हानांतल्या म्हज्या ल्हानांक कोणायकी तुमी कितें तिरस्कार करिनाकात, कित्याक देव बाप तांची जतन घेता. जावं बरो थोडे फावटी चिंतता म्हाका व्हडली इगर्ज आसा, जावं बरो वाहन आसा वचून येवंक. कितलोसो लोक आनीक झोपड्यान नागी, कितलोसो लोक बस स्टँडार न्हिदना नागी, कितलोसो लोक घरदार नासतना रेफ्युजी जावन ह्या झुजा वेळार घरदार सकड सोडून आपणाचे पोटले बिछाणे काणग्यो गांव सोडून गेल्ले नात की. कितलोसो लोक ठेंट घालून जियेनागी. क्रिस्त न्हीस जावन थंय जल्मला. क्रिस्त त्या खातीर आज आमी करची सेवा आसा पळया. आमकां इल्लें एटॅक मेळटे आसा. आमी आज गुणाय नियाळी जाय कित्याक आमचे वयर आक्रमण जाते आसा. आमचेर आक्रमण जाते आसा. आमी कम्फर्ट झोना भितर आसा. आमी निसवन जेजून शिकयली शिकोवण त्या शिकोवणे प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमी सुकल्या जावंक पुरो. जबराच्या दिसांनी आमी आयकता मदर तेरेसा तांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचें FCRA प्रोजन केलां. FCRA प्रोजन केल्यार या तांकां ते रिन्यू करता तितले प्रॉब्लेम आसल्यार आमी FCRA खातीर क्रिस्तांव न्हय, बैतावन फंडेता म्हणल्या खातीर क्रिस्तांव न्हय, आमकां इगर्जेन काणीक मेळटा म्हणल्या खातीर क्रिस्तांव न्हय. आमी क्रिस्तांव जावन आसा क्रिस्ता खातीर. त्या खातीर आमचे कितें म्हणटात आमचो विश्वास ह्या पयशा वयर फंडा वयर कंटिती न्हय. आमचो विश्वास खऱ्या क्रिस्त मदर तेरेसान सुरू करतना FCRA नातलें तांच्या कॉंग्रिगेशनाक हांव बरो जाणा. आनी ताणें पयल्यान हांव तिणें सांगलें कोणा लोकांक हांव मेळचें त्या दानांत हांव कित्याक आमीच आसलो लोक आमच्या बावार्थोसो लोक आमकां सपोर्ट करूं साथ ना गी. आमकां 200% साथ आसा पूण मोन ना. साथ आसा मोन ना. आज आमी कितलेशे त्या दुबळ्या धाकट्या खातीर आमी कितें मिसांव करते आसा. मिसांव केवळ आमी पयस सभेचे ह्या जाकाचे त्या सिस्टरांक ती कोण कुटुंबान ताव न्हू आवय बापूय जल्मली भुरगीं चलयो आनी आपणाचें जिवीत 10 वर्सांक 1 कोटी तांकां घरा येवपाचें. 802 सारी तांचे तुमी भितरल्या फुडापणाक सोडनात. हांव तांकां 2-3 कोटी रेतेर दिवंक येता आसतना कित्याक हांवें बेजमेंट करूं मात्र म्हाका तें नाजाल्यार तांच्या घरा कोणाकी भितर रेफेक्टरी सुमेत आपूण व्हरनात ती पाद्र्या बांक्या कोणायकी. मुखार छापल आसता, एक ते पार्लर आसता. आमकां जेवण सकट पार्लरांत दितात, बरें दितात, आमकां बऱ्या बशेन दितात. तांणी जेवची बशी लोंकडाची जावन आसता. म्हळ्यार कितें म्हळ्यार कलतेपण आमी ते कलतेपणान आमी जी ऑस्टियर लायफ एक कितें म्हणटात संन्यासी जिवन आमी जिवंक आसा. आनी तांचे निसोन तांकां हे कश्ट कितेंच न्हय. ते कश्ट ती तांणी पळयलां आनी ती आमी निसोन कोणीय आमी क्रिस्तांवां पयशा खातीर क्रिस्तांव न्हय, क्रिस्ता खातीर क्रिस्तांवां. त्या खातीर आमी पळोवचें जाल्यार असलें आमचेर आक्रमण चलतना बाबा तानिकी गट जाता, बाबा तो दोडतो जाता. कोणायकी पवित्र सभा लगड काडूं साधना लगड काडूंक गेल्ल्या सौलाक पावल गेल्लो देव तांकां परिवर्तन करता. आमी मागस आज ही अपरकटणी तांकांय जायची. अपरगटी तांची मनां देवाक उगडूंक साधना ही साद आसा. तर आमचे कितें आसत काय आसा ती आमी सारकी करंक जाय. आनी हांगा कितें जाता त्या गोवळ्यांक हांवें सांगलें शोशीत वर्गाच्यांक देव दिश्टी पडटा आनी देव तांकां मेळटा. त्या खातीर आमी वरती शिकपांनी बुकांनी देवाक सोदूंक जायना.
जावं पुरो आमी डॉक्टरेट करता आमी शिकता शिकपी जावं पुरो कितेंय जावं पुरो गरजेचें ना म्हूण सांगना पूण शिकप शिकतना क्रिस्ताक विसार नाकात म्हाका कळीत आसा म्हणून नेण्ट्याचो भावार्थ पाड करिनाकात तांच्या भावार्थाक नाका जाल्लें विरोध करिनाकात आनी अशें आमी क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोको आमी कालती जावंक आसा आनी आज तुमी पळया त्या जेजू ज्योतिशी उदेल दिता ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मलो तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें तें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूं म्हूण आयल्या म्हळ्यार अंकांच्या बुका प्रमाणे एक नेकेत्र उदेतलें तें नेकेत्र तुमकां वाट दाखयतलें तें नेकेत्र आमी पळयता खगोळ शास्त्री म्हणटा आमी एस्ट्रॉनॉमी हें सक्कड आसा ह्या संवसारांत एस्ट्रॉनॉमी हें सक्कड आमी पळयत आसतना कितें म्हणटा एक ग्रह आसात आनी तेय विज्ञानीक रितीन संशोधन करूंक शकतात जावं पुरो हे जाणारी विज्ञानी म्हण आमी धरया ते कितें करूंक लागले जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शारांत जल्मलो जेजू पळोवन तो हेरोद राजवट चलयतलो जेजू जल्मले उपरांत उदेल दिता न्हू हे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मलो तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें तें ताच्या नेकेत्र आमी देखलें आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तें सुबरी सगळें जेरुसलेम कित्याक घाबरजी आसलें भाई तें धर्मशास्त्रांत बरोवंक नासलें ती हेरोदाचें राजवट ह्या संवसाराचें हेरोदाचें राजवट त्याच्या पयशांचे बोळो दौलतीचे बोळो अधिकाराचो अहंकार आनी तांणी राय ते समजूंक सोकोंक नात आनी जेरुसलेम सगळ्यांक गाबारलें तो हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगता आपयलें कोणाक प्रमुख याजकांक शास्त्रांक सांगता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांच्या लागीं विचार केलो क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ताणें विचार केलो ताणी सांगलें ताणी धर्मशास्त्रांत कितें बरोवन आसा पळय तें हेरोदाक सांगलें जुदेयेच्या बेथलेहेम शारांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा पण तांकां एकल्याक कळीत आसलें आसा प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमाक जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्ही कारण तुजे जावन उपसतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गोवळी पुढे प्रवादान बरोवन आसल्यारी तांचे दोळे कुर्डे जाल्ले तोड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे जावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा तो तुमकां मेळटा सांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय पळया मगो भाव भयणीनो केदारा ज्योतिशी वाट चुकले आनी रावळेरा भितर गेले केदारा आमी वाट चुकताव आनी देवाची वाट सोडून दुसऱ्या वाटेन वेताव क्रिस्ताचो उजवाड आमकां दिसना आमचे पांय पातकांच्या मेटान आमचे मन पातकांच्या वडणेक आमचे हात पातकांच्या दसरे कामां करूंक येता क्रिस्त आमकां दिसना आमी रेतेरीकी दुरसताव मागण्याकी दुरसताव भावार्थाकी दुरसताव इगर्जेक येता इगर्जे भितर बसून मीस आयकना भायर बसताव या थोडे सर्म वेळार च्या पिवंक सुमेत येतात घडते आसा आतांय घडते आसा आनी थोड्या मनूच सुद्दां मागण्या वयर कित्याक केदाळा तुमी क्रिस्तांतान पयस वेतात हेरोदाच्या रावळेर म्हळ्यार कितें माजा मारची का पिये गम्मत मार रावळेर हेरोदाच्या रावळेर बी तें कितें लास्टफूल म्हणजे कामुकपणाचें तें घराणें कित्याक तो अक्रम जिवन जियेतलो पयशांची दौलताय पार्ट्या वयर पार्ट्यो हे सक्कड आसल्या कडेन क्रिस्त आसना कित्याक क्रिस्त थंय येना काटाचाराक आमी मागण्या करूंक साधना आमी आमच्या क्रिस्ताक खऱ्या काळजान खऱ्या मनान जागो दिवंक आसा आनी आमी पळयता कितें जाता हांगा हेरोदाक कळटा तो गाबारता आनी तो तांकां सांगता वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा कित्याक ताजो हाम भाव ताका सोडूंक ना ताणें असो सोदना करूंक तो गेल्लो जाल्यार तो वचोंक ना ताका तरी सांगता वसा सोदना करा तो तुमकां मेळटास हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय न्ही लगड काडी जाय भितर कुसडेपणो भायर एक कितें म्हणटा जळजळपण तो दाखयता आसता पूण भितर कुसडेपण आसता आज आमी भितर एक जिवन भायर एक जिवन जिवचें न्ही
अंतरीक जिवीत आमचे ते उणेपण आसा वय पश्चातापावया. ते जिवीत आमी सांडया, सोमयेते आमी फाटी येवया. रायाचे उतर ऐकून ते भायर सर गेले. ते उदयतना तांणी पळयलें ते नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें. ते आनी शेकी बाळोवको आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें ते तांकां दिसलें. पळय, केदळा रायाच्या रावळ्यार अंधकाराच्या रावळ्यारा भितर क्रिस्तचो उजवाड वचना. आज व्हडले व्हडले रावळे राय आसात, व्हडल्या व्हडल्या कोरडांनी करोडपती आसात, तांकां सत कळीत ना. आमकां सत कळीत आसा. हांवें 9 वर्साच्या राती म्हज्या लोकांक सांगलें हेंच, आमी ह्या राती आसाव आमी उजवाडाची परसा. उजवाडाची परसा आमकां देव आशिर्वादीत करता. कित्याक कितलोसो लोक आनी संवसारांत काळोखांत आसा. आज सबार असले नाका जाल्ले सकट घडते आसा, पूण आज आमकां देवान आशिर्वादीत केला. कित्याक ताचो उजवाड आमकां दिला. आनी केदाळ ते रायाच्या घरांतून भायर आयले, नेकेत्र तांकां दिसलें. केदाळ तुमी पथकांतून भायर येतात, केदाळ तुमी असल्या आंबावतावन आरोग्यांसातून भायर येतात, हटमारी हटांतून भायर येतात. क्रिस्त तुमकां दिसता. क्रिस्त दिसत जाय. आमची कोवळा या मास्क आमी काडी जाय. आस्क, बट बिफोर यू आस्क रिमूव युअर मास्क, and that is the task given by the scripture, Jesus. नेकेत्र पळोवन ते भोव सोड संतोष पावले. पळया, थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक आनी ताच्या आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. तांणी नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको. पळया, त्या काणिको तांच्या काळजांत तावन तांणी अर्पिल्यो काणिको भांगार सावपरो क्रिस्ताची गिरेस्त काय दाखयता. दोपू ताचें रायपण या देवपण दाखयता. रक्तामुळो ताका जेजू आपणाच्या मोरणा दुवारी ह्या संवसारान पातकांत आमकां सुटका दिवं म्हणजे जो पाशांव दाखयता. हे सकट वर्ते दिरवें, वर्त्या मोलाची वस्तू तांणी हाडून दिली. म्हळ्यार हे कितें, एक प्रवादानपण या ते रायांचे या ते ज्योतिशीचे तांचे येणें एक प्रवादानपण जावन आसलें. पूण कितें जालें, हेरोदेसाची तांणी फाटी वचनये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरन आपल्या गांवाक ते फाटी गेले. ते दुसरीच वाट तांणी धरली आनी आपल्या गांवाक ते फाटी गेले. दे वेंट बॅक टू देअर प्लेसेस. म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या संवसारांत आसा. देव आमचो मोग करता. देवाचो मोग विशेष, विशिश्ट, बळिश्ट. आनी देव तसो मोग करच्यांक ताचें दर्शन दिता. आज आमकां तें दर्शन जाय. जावं पुरो आमी कन्नडान म्हणटा ह्या दिसाक दैव दर्शनादा हब्बा. दैव दर्शन म्हळ्यार कितें अर्थ, म्हळ्यार देवाचें दर्शन मेळिल्लो दीस. देवाचें दर्शन मेळिल्लो कोणाक? त्या ज्योतिशींक. या आमी ते राय या ते ज्योतिशी आमी सांगता. कित्याक तांकां जाणवायचे मनीस ते. त्या खातीर आज आमकां मेळिल्ली जाणवाय, आमची जिविती आज आमकां क्रिस्ताचें दर्शन मेळ्ळां. क्रिस्त आमच्या सांगता ताच्या उतरामोरीफांत उलयता. क्रिस्त आमच्या सांगता सदांकाळ आसा येवकारिस्तांत, साक्रामेंतांत. तशेंच देवाच्या त्या उपादेसांत आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी बांदून हाडया. या सुवार्तेच्या उजवाडाद्वारे आमी जिवया. आमचे अस्कत काय अंकर बनपस बंदडतावन भायर येवया आनी खरी क्रिस्ती जिवीत जियोवंक हाची सुवार्त आमकां प्रेरण जावं दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्घ मोगळापणी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. तुवें दाखयल्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आयच्या दिसा सर्वेस्पर हांव मागता आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. कशें तुजें दर्शन त्या ज्योतिशीक मेळ्ळें तेंच दर्शन आमकां मेळों दी. आयले हांव तुज्या दारार सोम्या देखून तुजें दर्शन. आज गोरवांचो तूं गोरवांच्या गोट्यान जल्मून आमचो तारोक जावन आमकां सुडका तुवें दिल्याय. तूं ह्या संवसारांत 33 वर्सां जियेलोय, पाशांव तुवें सोंसलोय आनी तूं आमच्या खातीर मरण पावलोय, तिसऱ्या दिसा जिवंत जालोय. हे जिवंत क्रिस्त. ही सुवार्त परगट करचें म्हाका बळवून कर, म्हणजे परजेक बळवून कर. सोरण कर बनपस बंदडेतावन पिडे शिडेतावन दुबावातावन भियातावन आमकां राख. पिडेचे मे संवसाराचे मे आमी धैर्यान हरयेक फूड करूंक पवित्र आत्म्याची तालवार देवाच्या उतराच्या जाणवायेन तूं आमकां बरो.
आमचे अस्कत काही बुक्सून आमकां अभिषेक कर. हे मागणे आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमो गादयेसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा आनी तुमच्या मागण्याचो सहकार तशेंच आमच्या सुवार्थेक पाठिंबो तुमी दिया आनी अशें जेजूची सुवार्थ चड आनी चड परगट करूंक आमकां बोल्ड मेळटले. तुमच्या मागण्यांद्वारे आमकां प्रेरण मेळटलें. देव बरें करूं. सर्वांक तुमकां जेजूच्या आपरगड्डेचे दाबाजी परबेचे हांव शुभाशय पाठयता आनी देव सदां काळ तुमकां सक्तेन बरोवन राखून उरूनी म्हण हांव मागता. आमेन. दिव्यवाणी